नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वित्रायलोले आणि RJ रॉकवाज हाणें सादर केल्ले कार्यावळींत कोंकणी उलोय लंडन फुलोय हांव सावियो रॉड्रिक्स कॅलिफोर्नियांग थावन आयज एक कविता सादर करता. कवितेचें नांव पावसा रे पावसा आणि कविता रोसपी मानेस्त कवी बाब एंथनी कोरेया पियनकार गांवान सायपे कांदोळे गोंय. तर आयका. पावसा रे पावसा घुमटाच्या सादार ढोल काशीच्या तालार तुरतुरेच्या गोड आवाजार रोमटांच्या घोणघोणार तबलाच्या मोवाळ सुरार कांसाळी पेटीच्या उमाळ्यार यो रे पावसा तूं वेगीं यो. वर्सावळीच्या पावसाळ्याक सुरवातेच्या परंपरेक मिरगाक श्रेष्ठीक परिवर्णनाक स्वयंबीक तापिल्ल्या निसर्गाक हिरवें चेदर पांगुरपाक मुखामोळार आंसो खेळोवपाक उडयो घालीत यो रे पावसा यो. जोगलावण्याच्या सणसणीत आवाजार धाम धूम धिसूं धिसूं कडक आनी अखंड गडगड्यार चकचकीत किरणां पांकारोयत मोळबार रुखां पानांच्या सुळसुळीत सुरार सुकण्या सावजांच्या मोदूर गितार उमेदीन यो रे पावसा वेगीं यो. आदीं तुजो पावसाळ्याचो काळ नेमलोल्या वेळा आनी गोड यादींचो आसलो. परंपरीक काळार तूं येतालो शेतकामती लोकांक तयारेन रावतालो. नदी व्हाळ उदकाक तोलमोळटाल्यो. सगल्यांक थोणांक पावसा बेगीच तूं यो रे यो म्हजे कवितेकूय साथ दिवंक यो. तर आयकुप्यांनी ही भोव सुंदर कविता जावन आसली. पावसा रे पावसा कविता रोसपी मानेस्त कवी बाब एंथनी कोरेया पियनकार. तर हांव आयज आवाज कम्युनिटी रेडिओ मॅनेजर अली बेग RJ रॉकवाज आनी क्रिएटिव्ह डिरेक्टर भियूल आवाज हांकां दिनवासता. तेच परी तुमकांय आयकुप्यांक ही कविता तुमी बरे भाशेन पळयली आनी आयकली म्हूण तुमकांय हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. मेळचें तर हेच कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय फुडले पावट. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो आद्योस.